गणेशपुरी म्हापसा वाठारांत दोतोर घाणेकाराच्या बंगल्यार दरोडो घालपी चोरट्यांची टोळी बेळगांव फरार जाल्ल्याचो अदमास आसा। गोंय पुलीस कर्नाटक राज्याच्या अधिकाऱ्यां सयत ह्या चोरट्यांचो सोद घेतात। मजगती राज्यात जावपी गुन्यांव, चोरयो आनी दरोडे हाचेर आळाबंद हाडपाक गोंय पुलीस पुराय अपेशी थारल्यात। पुलीस सुसेगाद आसात अशी टिका विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावान एक्सा वरवीं केल्या। गणेशपुरी म्हापशा दोतोर महेंद्र घाणेकर हांच्या बंगल्याचेर मंगळारा फांतोडेर 6 जाणांनी दरोडो घातिल्लो। बुरखा घालून आयिल्ल्या 6 चोरांनी काळखाचो फायदो घेवन दोतोर घाणेकाराच्या बंगल्यांत फाटल्या दारांतल्यान प्रवेश केल्लो। घाणेकार हांच्या फामिलीक धमकायले आनी तांकां दोरयेन बांदून घालून ह्या चोरट्यांनी भांगर तशेंच कॅश मेळून सुमार 35 लाखाचो म्हालवाज फारयल्लो। चोरी केल्या उपरांत दोतोर घाणेकार हांची अल्टो कार घेवन चोरांनी फुज्ज्यो काडिल्ल्यो। ही कार उपरांत पणजे 3ऱ्या मांडवी पुला सकयल पार्क केल्ली सापडली। देखून हे चोरटे बेळगांव फरार जाल्ल्याचो अदमास आसा। गोंय पुलीस कर्नाटक अधिकाऱ्यां सयत तांचो सोद घेतात। मजगती म्हापशा दोतोराच्या घरात घातिल्लो दरोडो हे पुलिसांचे अपेस। राज्यात जावपी गुन्यांव, चोरयो आनी दरोडे हाचेर आळाबंद हाडपाक गोंय पुलीस पुरायपणान अपेशी थारला। चोर चोरयो गुन्यांव करून राज्या भायर पावतात, मात पुलीस सुसेगाद आसात अशी टिका विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावान एक्सा वरवीं केल्या। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।